Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. भाग्यवंत पेद्रूचे दुसरे चिटीची सुरवात. शिमाव पेद्रू जेजू क्रिस्ताचो सेवक आणि धर्मदूत, आमच्या देवा आणि सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या प्रामाणिकपणान आमच्या सारको भावार्थ घेतलोल्यांक ही चीट बरोयता. देवाक आणि जेजू आमच्या सोमयांक ओदीक ओदीक वळखून तुमकां ओदीक आनी ओदीक कृपा आनी शांती मेळूं. फावो ते परी जियोंक आनी ताची भोक्ती करूंक गरज तितलें आपले दिव्या पदवेन ताणें आमकां दिलां. मोहिमेवंत आनी श्रेश्ठ देवान आमकां आपयल्यात आनी ताची जेजून आमकां वळख दिली. ह्या आपल्या गुणांक लागून उंच मोलाची आनी वर्ती देणी ताणें आमकां भासायल्यात. हे पोरी संवसारांतलें कुसडेपण आनी फटकिरी आशा सांडून देव सैमाची तुमी भागीदारां जातात. पूण ह्या खातीर सगळे उमेदीन तुमकां वावुरचें पडटलें. भावार्था बराबर सुगूण वाडोवच्याक, सुगुणा बराबर जाणवाय, जाणवाये बराबर अल्प भोजोण, अल्प भोजोणा बराबर थिराय, थिराये बराबर भोक्ती, भोक्ती बराबर भावां भयणी थंय भोलेपण आनी भोलेपणा बराबर प्रितीमोग. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. जो मनीस भोव वर्त्या देवाक शेरोणा येता आनी सोर पदवेदाराचे सावळेक बिराड घेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. तो मोगान म्हाका चिकटून रावता देखून हांव ताका निवारतलों. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलों. तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलों. जबाब म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. आकांतांत हांव ताच्या सांगाता आसतलों. हांव ताका वाटायतलों आनी व्हड करतलों. लांब आवक दिवन ताका दादोशी करतलों. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करतलों. जबाब म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. उद्गार. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तूं विस्वाशी गोवाय, मेल्ल्यांतलो मालगोडो. दोया मोया करून तुज्या रोगतान तुवें धुली आमची पातकां. मार्कू पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें
शुभ वर्तमान. जेजू महायाज्ञिकांकोडे, धर्मशास्त्र्यां आनी जाणट्यांकोडे वापाऱ्यांनी असो उलोवंक लागलो. एका मनशान दाकांचो मोळो लायलो, ताचे भोंवती आडो घालो, घाण्यांक कोळंबी कांतोयली, पहारो करपाक एक गोपूर बांदलो आनी तो कुळवाड्यांक कुंबळ्याक दिवन आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो आनी काळ पावतोच मोळ्याच्या पिकाचो आपलो वांटो कुळवाड्यांक लागचो घेवचे खातीर ताणें एका चाकराक तांचेशी धाडलो. तांणी ताका धरून मार दिलो आनी रिकामो परतो धाडलो. दुसरे फावट आनीक एका चाकराक तांचेशी धाडलो आनी तांणी ताची तोकली फोडली आनी ताका बेमान केलो. नव्यान ताणें दुसऱ्या एकाक धाडलो आनी तांणी ताका जिवेशी मारलो आनी धाडलोल्या सोबार हेरांक तांणी थोड्यांक बोडयले, दुसऱ्यांक जिवेशी मारले. म्हज्या पुताक भिडेतले अशें चिंतून निमाणो एकलोच उरलोलो ताका आपल्या चड मोगाच्या पुताक ताणें शेकी तांचेशी धाडलो. पूण कुळवाड्यांनी एकामेकाक म्हणलें, हो ताचो दायजी, येयात ताका जिवेशी मारुया आनी दायज आमचें जातोलें. आनी तांणी ताका धरलो, ताचो जीव काडलो आनी ताका मोळ्या भायर काडून उडयलो. आतां मोळ्याचो धोनी कितें करतलो? येतलो, कुळवाड्यांचो नाश करतलो आनी मोळो दुसऱ्यांक दितलो. तुमी पवित्र पुस्तकांतलें हें वाचूंक ना बी? जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. हें सर्वेस्पोरानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी थोटाक जाल्यांव. ते ताका घोट धरूंक सोदताले, कित्याक ताणें ही वपार आपणाक लावन सांगली म्हूण ते बरें समजले. पूण लोकांक भियेले आनी ताका सांडून गेले. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तुमी देवाच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावतात. पेद्रूचें दुसरें पत्र 1:4. नियाळाक आधार. अशी एक म्हणणी आसा, आमचें जिवीत देवाचें देणें आमकां, आनी आमचें जिवीत आमी कशें जियेतात तें जावन आसा आमचें देणें देवाक. देवान आमकां रचल्यांत ताची वळख घेवंक आनी ताचो मोग करूंक, खोशाल जियोंक, पवित्रतायेन वाडूंक आनी ताका मोहिमा दिवंक. हें आमी ल्हानपणी थावन दोतोनींक शिकल्यांव. आयज समाजांत नदर मारल्यार आमकां सगल्यांक कामांक वेळ आसा, पूण मागणें करूंक, दिसपट्टो तेर्स करूंक वेळ ना. देवाक दिसांतल्यान कितलो वेळ आमी दितांव काय? पवित्रतायेन वाडोवंक कितलो प्रयत्न करतांव? आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. फावो ते परी आमी जिवंक, ताची भोक्ती करूंक गरज तितलें जेजून आमकां दिलां. कितें दिलां काय? भावार्थ, आपल्याचेर पातयेवन रावंक, जाणवाय, देवाची खुशी समजोवंक, आप दमावणी, आमच्या वायट वंदवण्याचेर नियंत्रण दवरूंक, थीरपण, आडकुळी वेळार भरवशान जियोवंक, देव भोक्ती, देव मोगान वाडोवंक, भाव भयणीची अपुरबाय आनी प्रिती मोग,
भावपणान जियोंक. हे सगळे शेगूण आमी आपणायले जाल्यार तुमी देवाच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावतात. सांत जुस्तिना भशेन मरो पर्यंत भावार्थान कातोलिक धर्माक थीर रावुया. सुर्गींच्या बापा, आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत चुकोयनासतना दर दिसाक आमची खासगी मागणी करूंक आमी वेळ काडूंक पावंक आमकां तुजे कृपेन भर म्हूण आमी मागता. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.